गालजीबाग दर्यावेळेर व्हड प्रमाणात पावसांत दर्याची देग कातरून गेल्या। हाचेर कितें तरी उपाय काडचो, ना तर येवपी काळांत लोकांच्या घरांकूय खूब धोको निर्माण जातलो म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। हांगा ब्लॉक घालचे म्हूण मागणी आशिल्ली, मात गालजीबाग दर्यावेळ कांसव संवर्धन वाठार आशिल्ल्यान ह्या सुवातेर हें करप शक्य जावचें ना। RDX गोवा खातीर गालजीबागच्यान बबीश बोरकर। किनारपट्टीची धूप वर्सान वर्स जाता, पूण ह्या वर्सा आमकां दिसता चड जाली अशी। चड जालो म्हळ्यार भरपूर चड जाल्लें आसा। वर्सान वर्स जेन्ना लास्ट टायम तोतयो तुफान येयली तेन्ना कमी कमी 20-25 मिटर तापोवन गेल्ली। आतां एक 2 वर्सां जालीं आनी आतां पळयल्यार आनी हिंगा आमची घर फाटल्यान मायण म्हणटा थिंगा पुराय कमी कमी 40-50 झाडां पडोन पुराय जमनीचो धूप जावन कातरोन गेल्ले आनी अशी कातरोन वसत रावले जाल्यार लोकांक घरांक तशें धोका निर्माण जाल्लो आसा। लोक सामकी चिंतेची बात म्हणटा सारकी तसली खबर जाल्ली आसा। ना जाल्यार आयज तरी झाडां कापून गेले जाल्यार उदक सामकें दरी गांवां येवपाची परिस्थिती आहा आनी गव्हर्मेंटाचेर कांय एक्शन घेयना, ना फॉरेस्ट कांय एक्शन घेयना। ती टोटल नेस्टिंग करून गव्हर्मेंटान आतां घेतल्यार कमी 15 वर्सां जालीं आनी टोटल नेस्टिंग करून आख्खी सुरी झाड काबार जायत गेली आनी आतां आमकां लोकांक खूब मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की फॉरेस्ट कांय इनिशिएट घेयना, जावं ते कांय तिका पळयना, जावं ते फातर घालता म्हणल्यार फातर ना, जावं ते ब्लॉक घालता म्हणल्यार ब्लॉक ना। फातर ब्लॉक घालता म्हूण सांगलें तुमकां? पयलीं आमी हेजे पयलीं लास्ट टायम दिक्षा पागी जेन्ना पळय पंच आहले तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा फुडें फायल सुद्दां दिल्ली आहा की हिंगा ब्लॉक घालचे ना जाल्यार फातर घालचे। अशें करून तेंगे तें सर्चींग चल्लें आसा, अजून पर्यंत कांय हालचाली ना आनी आयज हें दर्याची उदक वयर वयर पावत चल्लां आनी काबार जालो सगळो। आतां दर्या आनी सुरी झाडां जमीन धूप जायत चल्ली आहा आनी लोकांक सामकें येणाऱ्या काळांत म्हणल्यार तशें आनीक एक 2 वर्सां जाल्यार आख्खो गांव काबार जावपाची परिस्थिती आहा सारको। फॉरेस्टान कितें तरी हेजेर इनिशिएट केन्न हेका हें स्टॉप करपा जाय। ह्या वर्सा हें जालें तें पयलीं एप्लिकेशन कोणा कडेन दिल्ली तुमी ह्या संबंदान? पयलीं आमी दिल्लें, आमी असेंब्ली सुद्दां हेजी पावयल्ली आहा, सुभाष शिरोडकरा फुड्यान सुद्दां तेजी फायल पावल्ली आसा आनी तवडकरा अंडर जेन्ना पडलो आसलो तेन्ना तसो स्पिकर नासलो जावं मंत्री नासलो अशी परिस्थितीन तेणी सर्वे करून ती फायल वयर पावयल्ली आसा आनी आमी बी तेजे बराबर एसेंब्ली होवन ती फायल पावयल्ली आहा। पूण ते फातर घालपाचें जावं ब्लॉक घालपाचें आयज पर्यंत हिंगा डिसायड जालें ना की कितें घालपाचें तें, फातर घालपाचें काय ब्लॉक घालपाचें। कित्याक हिंगा टोटल नेस्टिंग झोन म्हणटा लागीं सामकी 100 मिटरांचेर पावत येयली। 100 मिटरांचेर कोणाक 70 मिटर, कोणाक 60 मिटर, कोणाक 80 मिटर, कोणाक 50 मिटर अशी जाल्ली आहा आनी आमगे जी पुराणां अशी खूब वर्सां पयलीं चर्च आहा त्या चर्ची सुद्दां आमकां धोका निर्माण जाल्लो आसा। तेगे चर्च आहा, क्रिमेटोरियम आहा, अशी भरपूर ती कातरात गेला आनी भितर फातर घालना जाल्यार फ्युचराक सगळी काबार 1-2 वर्सांनी हें काबार जावपाची परिस्थिती आहा। दर पावसांत दर्या किनाराची धूप जाता, पूण ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात पावस पडलेल्या कारणान गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा हेची मोठ्या प्रमाणात धूप जाल्ली आसा। दर्याची जी बॉर्डर आशिल्ली ती आमकां दिसता की 10 ते 15 मिटर कातरोन गेल्ली आसा आनी जी झाडां आशिल्ली जी मोठ्या प्रमाणात ती झाडां पडलेली आसात। हांगा लागींच कांय जे पारंपारीक मच्छीमार आशिल्ले तेंची घरां आसात जवळ 100 मिटराचेर, जे पयलींसून ती घरां आसात त्यांचे घरांक सद्या धोको निर्माण जाल्लो आसा। हांगचोच एक रहिवासी जो आसा दयानंद पागी हेणें उस्तूक केला की हे कांय दिसां असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार कांय दिसां भितर तेंच्या घरांक धोको निर्माण आसा। तेणी तें सांगता की तेणी कांय वर्सां पयलीं खंय सांगलें अशी किनाराची धूप जाता आनी थंय कितें तरी अडथळो घालचो, ब्लॉक्स किंवा फातर घालचे आनी ती किनाराची धूप जावपा पासून तेंच्या घरांक प्रोटेक्शन करचें। पूण तो गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा जो कांसव संवर्धन केंद्र आशिल्ल्या कारणान थंय कांयच हालचाली जायना। सरकारान ह्या कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी तेंची मागणी आसा।